विसवा उपरांत तुमकां येवकार। सड्या वयल्या कोयराचो प्रश्न सुटना। पावसांत तर दर वर्सा हांगासरलो आडो कोसळून कोयर रस्त्यार येता, तशेंच दर्यांत व्हांवता। हाचो वास्कोकारांच्या भलायकेर तशेंच सैमाचेरूय परिणाम जाता। ह्या कामा खातीर फंड आयिल्ले आसा, रोखडेच कामाक सुरवात करतले म्हण आग्नेलो फेर्नांडीसान म्हायती दिल्या। आरडेक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आमकां एक्चुअली सड्याकारांक मोर एवरी इयरची स्टोरी जालेली आसा दॅट एंटायर गार्बेज लास्ट 15-25 इयर्सची तशीच आसा आनी एवरी इयर कंपाऊंड मोडटा। एवरी इयर जो कचरो सगळे जो उदक आसा सगळे गटरान दर्यान वता। सो दीज आर अ प्रोसेस। देर इज एब्सोल्युटली म्युनिसिपालिटी or तू लोकल MLA or तू खंयचे कोणूच nobody is interested in actually getting स्वच्छ भारत। दिस इज ओनली लायक एक सायडीन एक व्हडले एड्स दितात की अशें करपाक जाय, एट द एंड एका दारांतलो काडप कचरो आनी खंय तरी एक कडेन उडोवप। दॅट इज ओनली अ सोल्युशन फॉर अ स्वच्छ भारत नाव ना। एक्चुअली हो गार्बेज आसा भरपूर पयलीं म्हाका दिसता एक 10-12 वर्सांनी तो गार्बेज हाडून डंप करता आनी ते खातीर त्या गार्बेज खातीर आज खूब सड्याकार आमचे त्रास जाता। आमकां सांगपाची गजाल म्हटल्यार मेन म्हटल्यार फाटल्या दिसा आमी सुद्दां युनिवर्सिटी घेवन आमी भरपूर थंय विजीट केले, सीओन विजीट केले, आमचे चेअरपर्सन विजीट केले। तेजे उपरांत आज पर्यंत काय जावंक ना। अशें आसा की आज ते कंपाऊंड पडलेलो आसा, आज तो गार्बेज भायर रस्त्यार येवन पडलेलो आसा। आज ते गार्बेजचें जे उदक सांडटात तें उदक दर्यान वचपाक लागलें आसा। तो कचरो आसा थंयचो, तो कचरो दर्यान वचपाक लागला। थंय आमचे भुरगे, आमचे सड्याकार, आमचे तेजे कॉलनीचे भुरगे त्या थंय वचून न्हातात। तेजेर आनी कितें इफेक्ट जावपाक शकता तेंचेर भुरग्यांचेर। ते गार्बेज इतको व्हडलो हे आसा, ते गार्बेज आनी फाल्यां एक मेजर डिजीज येत जाल्यार आनी तो आमकां सड्याकारांक त्रास जावपाक शकता। Due to financial condition, it was kept pending. Now the funds already come. A process of tendering will be done within shortly. जिस परिस्थिती आसा ती we are trying our best to keep in good condition. So compound wall म्हणून कंपाऊंड वॉलाची एस्टिमेट 14th फायनान्स कमिशन ऑलरेडी धाडला आसा। येतले थोड्या दिसांनी आनी वील डू इट। लिचेडाचेर आतां टेम्पररी कितें तरी काम करपा जाय। सो आय वील सेंड माय इन्स्पेक्शन टीम देर एंड टेक अ कॉल ऑन दॅट।